सोम्या तुझ्या या मंदिरात जमल्या भेटोंच्याक बलिदान स्तुती तुझी गायता आमी तुरबेन नादान भक्ती दुर्बेन मानान मोगाळ बापोय तूं आमचो पाटय आधार तुझो विज्ञान वराली लागचो लाभय सांगा तुझो सोम्या तुझ्या या मंदिरात जमल्या भेटोंच्याक बलिदान स्तुती तुझी गायता आमी तुरबेन नादान भक्ती दुर्बेन मानान बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सुमयेन जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोफे आसो तुमचे सवे आसो क्रिस्ते मोगाच्या भावान आणि भयणीनो युकरिस्ताचे बलिदान आचरण करूंक सलोरेसान आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर वतुल्ल्या सर्व बेसांवाक देवाक आमी अर्गां दिवंक एकूटम जावन सांगाता जमल्या आयचो नोवेनाचो 8वो दीस आनी आयचो संदेश जावन आसा सालोरेसा बरी आमी संपूर्ण भावार्थ जेजूचेर दवरी जाय आनी त्याच भावार्थान आमी जियोंक आसा सालोरेस जेजूचेर संपूर्ण भावार्थ दवरता खंयच्या की तो भियेना बदलाक धैर्यान तो मुखार वेता आनी आज तो जिवो सांज जावन सगळ्या संवसारार परजळोन आसा ताची देख घेवन आमी आमचें जिवीत आमचो भावार्थ बांदून हाडूंक आसा देखून येवकरिस्ताचें बलिदान आमी भेटयत आसतना सालोरेसा बरी जेजूचेर संपूर्ण भावार्थ दवरून जियोंक जाय अशी कृपा आमी मागया जायते फावटी आमी देवाचेर संपूर्ण भावार्थ दवरूंक चुकल्या देखून देवा कडचे आनी एकामेका कडचे बोगसाणें आमी मागया संगता आमी म्हणया हांव पाती सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासत घेवन सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता हांव सर्व पदवेदार देव आमचे ककूत करूं आनी आमचे पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावूं आमेन सोमिया काकूत सोमिया काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोमिया काकूत महिमा देवा पुसगी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्पोरा देवा सर्गींच्या राया सर पदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिवासता तुझ्या तोर वैभवा पासून आम्ही तुका वाकणता
सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शिडये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रज्ञ सांगाती देव बापाचे महिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थूया. बापा तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटोवन भाग्यवंतू लॉरेस दुर्बळ्यांच्या सेवेंत विश्वासी रावून आणि रक्तसाक्षांचे कष्ट मरण सोसून महिमेवंत जावंक पावलो ताच्या मोगा सारको दुर्बळ्यांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आणि ताच्या पावलांनी सोलोंक आमकां बळ दी आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आणि रजवड चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. हबक्कूक प्रवादेच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्परा ससनाक तावन तूं म्हजो पवित्र देव न्हय तूं खरोच अमर. सर्वेस्परा आमचो न्याय निर्णय करचे खातीर तुवें कालदेगारांक आपयल्याय आमच्या कडपा आमकां शिक्षा लावचे खातीर तुवें तांकां नेमल्याय. तुजे दोळे इतले निर्मळ की अन्याय तुज्यान पळोवंक जायना. तर विश्वासघातक्यांक तूं कित्याक पळयताय आनी नश्टो मनीस आपणा प्रास प्रामाणीक आसलेल्या मनशाक गिळटना तूं कित्याक वगोस रावताय. मनशांक दर्यांतल्या मासल्यां परी आनी धनी नातलेल्या किड्यां परी तुवें कित्याक केल्याय. कालदेगार तांकां आपल्या गरयेन वयर व्हरतात आपल्या जाळान ते तांकां धरतात रांपणेन पागून तांकां जमो करतात आनी उपरांत संतोसतात आनी उल्हास करतात. देखून ते आपल्या जाळाक बली भेटयतात आनी आपले रांपणे मुखार दुंपलासतात कित्याक हे वरवीं तांकां व्हड फायदो लाभता आनी भरपूर जेवंक खावंक मेळटा. तर तांणी आपलीं जाळां रिती करीत रावंक जाय आनी राष्ट्रांचो दया नासता संहार करूंक जाय. हांव म्हज्या पाऱ्याच्या बुरुजाचेर उबो रावतलो पागराचेर हांव स्थान घेतलो आनी तो म्हाका कितें सांगता आनी म्हज्या ग्राण्याक म्हाका कसली जाप दिता तें पळोवंक हांव रावतलो. तेन्ना सर्वेस्परान म्हाका जाप दिली आनी म्हळें दर्शन बरोवन दवर आनी तें सोंपेपणी वाचूंक जावचे खातीर फळयांचेर तें बरय. हें दर्शन आपल्या नेमलेल्या काळा पासत तें शेवटा विशीं उलयता आनी तें फटयना. तें गळाय करीत जाल्यारय ताची वाट पळोवन राव कित्याक तें खरेंच येतलें तें येवंक लांब काळ लागचो ना. पळय जो मनीस प्रामाणीक न्हय तो नांच जातलो पूण प्रामाणीक मनीस आपल्या विश्वासीपणा वरवीं
जियेतलो. देवाचे उतर है देवाचे वडोवकार. तुझी वाट पळयतल्यांक सर्वेस पोरा, तू केदीन सांडिनाय. तुझी वाट पळयतल्यांक सर्वेस पोरा, तू केदीन सांडिनाय. सर्वेस पर सदांकाल रास करता, मुनसुबेक म्हूण आपले निती आसण ताणे मांडला. न्याय नीती हो संसार तो सोलोन व्हरता, पक्षपात करिनासता परजांचे तो पालन करता. तुझी वाट पळयतल्यांक सर्वेस पोरा, तू केदीन सांडिनाय. जुलूम भोगतेल्यांक सर्वेस परस आसरो, आकांतांच्या वेळा तोच तांचे कोटे. तुझे नांव वळखतली सर्वेस पोरा, तुझेर विश्वास दवरता. तुझी वाट पळयतल्यांक तूं केदीन सांडिनाय. तुझी वाट पळयतल्यांक सर्वेस पोरा, तू केदीन सांडिनाय. गाया तर गितां सियोनान त्रास करतेल्या सर्वेस पोरांक, भुसान सांगा ताची विचित्र कामां हेर जातीच्या लोकांक. विखरायलेल्या रक्ताचे फारीकपण घेतल्या दुबळ्यांची विसर पोडाना, दुबळ्या धाकट्यांची हाक बोग तो तिरस्कार करिना. तुझी वाट पळयतल्यांक सर्वेस पोरा, तू केदीन सांडिनाय. तुझी वाट पळयतल्यांक सर्वेस पोरा, तू केदीन सांडिनाय. Alleluia, 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 Alleluia. आमच्या सोडवणदारा जेजू ख्रिस्तान मरणाचो नाश केलो, आनी नवे जिवीत सुवार्ते मारिफात उजवाडाक हाडले. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसूं.
तुमचे सवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ अर्थ. महिमा तुका सुम्या. उपरांत लोकांच्या जम्या सरशी जेजू आनी ताचे शेस पावुल्ल्या वेळार एक मनीस जेजू सरशी येवन ताचे मुखार सर पडून म्हणालो, सायबा, म्हज्या पुताची काकुळट कर. ताका मोरलूक आसा आनी तो इतल्यो घडामोडी करता की सबार पोटी तो उज्यांत आनी उदकांत पडटा. हांवें ताका तुज्या शेसां सरशी हाडलो, पूण तांचे निमती ताका बरें करूंक जालें ना. तो व्हड जेजून जाप दिवन म्हळें, हे अविश्वासी आनी नश्टे संतती, केदोळ पर्यंत तुजे सांगाता हांवें रावचें? कितलो काळ हांवें तुका सोंसून व्हरचें? हाडा ताका हांगा म्हजे सरशीन. ताका हाडटस जेजून ताका बेस्टायलो आनी देंवसार ताचे तावून भायर गेलो. तेच घडये भुरगो बरो जालो. उपरांत जेजू एक सुरो आसतना शेस ताचे सरशी येवन विचारी लागले, त्या देंवसाराक भायर घालूंक आमकां कित्याक 7 दीस जाले ना? जेजून जाप दिली, तुमचो भावार्थ भोव अस्कत देखून खरें सावन तुमकां सांगता, एक सांसवाच्या कणात इतलो भावार्थ सयत तुमकां आस जाल्यार ह्या दोंगराक हांगासो उठोवन थंय वोस म्हणून तुमी सांगा आनी तो वेतलो. तुमच्यान करूंक असाध्य म्हणचें कितेंच आसचें ना. देवाचें उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, एक काल्पनीक काणी अशी आसा. एकली व्हडली माय सदां मागणें करतली आनी न्हिदोंक वेच्या पयलें पवित्र पुस्तक ती वाचतली. आनी हर एक दीस न्हिदोंक वेच्या पयलें पवित्र पुस्तक जर ती वाचिना जाल्यार तिका न्हीद पडनातली. एक दीस पवित्र पुस्तक वाचतना तिका आतां वाचप मेळटा. सस्वाच्या कणात इतलो भावार्थ तुका आसत जाल्यार या तुमकां आसत जाल्यार ह्या दोंगराक, ह्या गुड्याक हांगा तावन खंय कडेन वचून पड म्हणजे सकत आसा आनी तुमकां कितेंच असाध्य न्हय. ही व्हडली म्हाजी चिंता. हांव सदां मागणें करतां, पवित्र पुस्तक वाचतां आनी म्हाका भावार्थ आसा देखून धांवता न्हिदोंक वेच्या पयलें तिच्या घराच्या फाटल्यान आनी घराच्या फाटल्यान दवरलेस ओडे गुडो पळयता. म्हणटा, हांव सकाळीं उठोन हांगा येता आसतना तुवें म्हज्या त्या दोऱ्या सायडीर वचून आसत जंय सकाळीं म्हाका हो गुडो पळोवंक मेळोंक नजो. व्हडली माय गेली, न्हिदता, सकाळीं विग्गी उठता आनी तो गुडो आसा गी या ना पळोवंक धांवता. आनी पळयलें व्हडली मायचे अजापाक गुडो थंयच आसुल्लो. गुडो खंयच नापयस जावन नातलो. तिणें सांगले कडेन वचून तो गुडो पडोवंक नातलो. आनी व्हडली माय त्या वेळार म्हणाली, हांवें कालच चिंतिल्लें गुडो खंय वचून पडना, बदलाक तो गुडो हांगाच आसता. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, ही एक काल्पनीक काणी. थोड्यांक हांसो येवंक पुरो. ह्या थोड्यांच्या मतींत आमचो भावार्थी इतलोच म्हणलें समजोवंक पुरो. भितरल्यान एक भावार्थ, भायल्यान आनी एक भावार्थ. जेजूच्या उतरांनी आमी सांगचें जाल्यार, आयच्या पवित्र पुस्तकाच्या वाचपा तावन सांगचें जाल्यार, आमचो भावार्थ हर एकल्यांचो, म्हजो आनी तुमचो अस्कत भावार्थ. आनी अस्कत भावार्थ्यांत आमी जियेत आसतना आमचो भावार्थ आमी घट करूंक आसा. तर तो आमचो भावार्थ कसो घट करचो? ह्या दिसांनी सालोरेसाक मान करन आमी नोवेना करून आसांव. सालोरेसान जियेली ती जिणी आमी पळोवन आसांव. मात्र न्ही, ताच्या जिणयेचेर विविध संदेश घेवन आमी नियाळ करता. आयचो संदेश येदोळसो तुमकां कळीत आसा. लोरेसा बरी आमचो भावार्थ संपूर्ण न्हय इल्लोसो, बदलाक संपूर्ण भावार्थ
आमी जेजूचेर दवरचो. हो नियाळ आमी करता आसतना 3 संगत्यो पळोवंक प्रयत्न करया. पयलें जावन आसा सा लॉरेन्साची जिणी ताचो भावार्थ. दुसऱ्यान पवित्र पुस्तकांत पवित्र पुस्तक कितें आमकां सांगता भावार्था विशयांत, कोणाच्या भावार्था विशयांत आमकां सांगता तें आमी तोडून नियाळ करया. आनी उपरांत निमाणें हरी एकले आमी आमचो भावार्थ पळया. आमी खंयसर रावता हो नियाळ आमी करूंक प्रयत्न करया. पयल्यान सा लॉरेन्साचो भावार्थ. चक्रवर्ती वलेरियन क्रिस्तांवांक कोश्टूंचें सा लॉरेन्स ताचें पळयता. क्रिस्तांवांक कोश्टूंचें मात्र न्ही आसलें, लोकांक तो जिवेशी मारतलो. जें कितें तांचे लागीं आसा आस्त बदीक तो आपणाची करून घेतलो. आनी क्रिस्तांव लोक जर देवाचेर पातयेणी दवरता, जेजूचेर पातयेणी दवरता जाल्यार तांकां मरणाची शिक्षा आसली. हें पळयल्लो लॉरेन्स कित्याकच भियेना, बदलाक तो धैर्यान मुखार वता. रायताचे लागीं विचारता, अळे तुजे लागीं कितें आसा पवित्र सभेची आस्त हाचे लागीं आसली. तो ताचो इन्चार्ज म्हणून आसलो. आतां चक्रवर्तीन विचारल्या वेळार सा लॉरेन्स म्हणटा, म्हाका 3 दीस दी आनी पवित्र सभेची आस्त कितें आसा ती हाड तुजे मुखार हांव दवरतां. 3 दिसां उपरांत आस्त हाड दवरता. खंयची ती? पिडेस्त, कुरडे या तोंटे कितें आसात ते आण दवरता. आनी रायक म्हणटा, ही जावन आसा म्हजी आस्त, तूं काण घे. सा लॉरेन्साक दुसऱ्यांच कर येत आसलें. ताणें हेरांचो जीव काडटना पळयलां. आतां सांगेतालें, हळे ही म्हजी आस्त, इल्लेशे पयशे धर, इल्लेशे कॉम्प्रोमायज आमी करया आनी तुका कितले जाय तितले दवर, इल्लेशें हांव दवरतां. तें करी येत आसलें, तें करिना. बदलाक जेजूचेर संपूर्ण विश्वास दवरता आनी तो पवित्र सभेची नीज आस्त कितें आसा ती हाड ताचे मुखार दवरता. आनी निमाणें ताका मेळ्ळें इनाम कितें? जेजूचेर भावार्थ दवरल्याक ताका मेळ्ळें इनाम मरणाची शिक्षा. आनी आज तो रक्त साक्षी जावन सगळ्या संवसारार परस जळोन आसा. आयचें किर्तन भोव अपुर्बायेचें. तुजी वाट पळयतल्यांक सर्वेस्परा तूं केदीस सांडिनाय. आमच्या सांताक सा लॉरेन्साक जेजून केदींच सांडूना. ताची वाट ताचेर दिश्ट ताणें दवरली आनी ताका आजुनी सांडून घालूना. ताचे मुखांत्र जायतें बरेंपण सगळ्या संवसारार करनासता आसा. जर ताणें त्या दीस जेजूक इन्कार केल्लें जाल्यार आज कितलीं अजापां घडती आसलीं. सा लॉरेन्साक आमी मान करत्याव घे, खंडी जावनी आमी मान करत्याव ना. मोगाचे न्हू एक सवाल हांव तुमकां विचारूंक आशेतां. जर लॉरेन्साच्या जाग्यार सा लॉरेन्साच्या जाग्यार आमी आशिल्ल्यान जाल्यार आमची जबाब कितें? वय बा, म्हजो जीव म्हाका भोव मोलादीक देखून म्हजे कितें पयशे आहात हांव दितां. म्हजो जीव वाचल्यार पुरो. ही एक, नाजाल्यार थोडी म्हणूंक पुरो. नाका, म्हजो जीव गेल्यार इवडना, हांव दिना. असली जावप येवंक पुरो. पूण हर एकल्याक वैयक्तीक रितीन ध्यान करूंक तुमकां एक अवकाश आसा ह्या सवालाचेर. म्हजो भावार्थ खंय आसा? पवित्र पुस्तकाक आमी येता आसतना आमी जोबाची जिणी पळयल्या. जोबाच्या जिवितांत संतोश आसलो. जोबाच्या जिवितांत समृद्धी आसली. कितें जाय हर एकी आसलें. पूण एक दीस आयलो जें कितें ताचे लागीं आसलें, ती समृद्धी, तो संतोश, ती भलायकी हर एकी फाटीं काडटा देव. आनी ताची परिक्षा तो करता. ह्या वेळार जोब देवा विरोध वचना. बदलाक जोबाची जावा पळया. देवान दिलें, देवान वेलें, देवाचें नांव सदैव जावं. देवान दिलें, देवान वेलें, देवाचें नांव सदैव जावं. म्हजें न्ही, पूण देवाचेंच नांव सदैव जावं. अब्रामाची जिणी आमकां कळीत आसा. सगळें सोड आनी हांव सांगतां त्या गांवाक. ताका कळीत ना अब्रामाक खंयचो गांव म्हणून, पूण हांव सांगतां त्या गांवाक वच म्हणून देव आज्ञा दिता. तुज्या एकल्याच पुताक जायत्या काळा उपरांत तांकां जल्मल्ल्या पुताक देव म्हणटा ताका बली भेटय. अब्राम कितें करता?
ब्लायंड फेथ म्हणून आमी सांगयता. अब्राहम वेता, अब्राहम आपणाच्या पुताक त्याग करूंक तो मुखार वेता. आनी आजुनी अब्राहमाक आमी कितें म्हणटा, भावार्थाचो बापय म्हणटा. कित्याक ताणें ताचो भावार्थ देवाचेर दवरलो. जोब ताचो भावार्थ देवाचेर दवरता आनी दोडत्यान अकरेक आमी वाचलें जाल्यार जोबाची जिणी, दोडत्यान ताका कितें सगळें गेल्लें गी दोडत्यान ताका मेळटा. जोबाची जिणी मात न्हय. नव्या सोल्ल्याक आमी येता आसतना पेद्रू जेजूक इन्कार करता, पूण नेगारता आनी केदाळा ताका ताची एक कितें म्हणटा आमी, कितें एक थंयसर ताचें तें बदलावण घडटा गी. ताच्या उपरांत तो बदलता, जेजूक तो साक्षी दिता आनी पवित्र सभेचो बळवंत एक खांबो जाता. पिडेस्त जायते पिडेस्त जेजू लागीं त्याच भावार्थान गेले आनी तांची पिडा गूण जावन कोणाक पिडा गूण करूंक साथ दिवन नातिल्लें गे ते सगळे गूण जाले. आनी हेच्या वाचपांती आमी आयकता जेजू लागीं त्या भावार्थान गेल्ल्या व्यक्तीक च्या पुताक तो गूण जावन तो फाटी येता. सर आमी जेजूचेर भावार्थ दवरलो जाल्यार आमी गूण जाता मात्र न्ही, आमकां जेजू केदींच सांडून घालिना. देखून आयचें किर्तन म्हणटा, परत आमी सांगया, तुजी वाट पळयतल्यांक सर्वेस्परा तूं केदींच सांडिनाय. पवित्र एवकरिस्ताच्या बलिदाना वेळार कुमगार काणग्यो घेवच्या पयलें आमी एक सांगचें उतर जावन आसा, शतापतीन जेजूचेर उसारिल्लो भावार्थ. सोम्या, तूं म्हज्या घरा भितर सरूंक हांव योग्य न्हय, पूण एक उतर सांगचें जाल्यार पुरो, म्हजो साकर बरो जातलो. शतापती ताच्या साकरा खातीर मागता आनी मागता आसतना भावार्थान मागता. शतापतीन ते दळा उसारलो भावार्थ आजुनी आमी उसारून आसा हर एका एवकरिस्ताच्या बलिदाना वेळार. देखून मुणयांचें पुस्तक अशें म्हणटा, पयलो अध्याय 30 आनी 2री वळ, नेणाऱ्यांच्यो चुकी तांचो जीव काडटलो, पिशांची अलक्षां तांच्या नासाक कारण जातलें. पूण म्हजें उतर, म्हजेर कोण पातयेता तो सदांच सुरक्षीत रावता. म्हणजे जेजूचेर दवरलो भावार्थ आमकां नासाक व्हरून पावयना, बदलाक आमकां सुरक्षीत सांबाळटा. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, म्हजो भावार्थ कितलो, आमचे थंय कितलो भावार्थ आसूंक जाय. जेजू कशें आमचो भावार्थ पळयता, क्वांटिटी या क्वालिटी या नंबर गी ना. जेजू म्हणटा आयच्या वाचपान, सासवाच्या काणांत इतलो भावार्थ तुमचे थंय आसत जाल्यार ह्या दोंगराक हांगा तावन वचून आनी एक गडे पोड म्हणचे सकत आसत. म्हणजे जेजू पळयता म्हजे थंय आशिल्ल्या भावार्थाची क्वालिटी न्हय क्वांटिटी. देखून आमचे थंय ती क्वालिटी भावार्थ आसूंक जाय. सुरविल्ली क्रिस्तांवांची जिणी आमकां कळीत आसा, ती भावार्थाच्या शेगुणांनी सदांच परजळून आशिल्ली. तांकां कश्ट आयल्यार, मरणाची शिक्षा तांकां फावो जाल्यार ते जेजूक इन्कार करूंक ना, बदलाक भावार्थान ताचेर दिश्ट घालतात. आमचेच पुर्वज आमी पळोवया, कॅनरांत जियेल्ले आमचे क्रिस्तांव लोक आसात. टिप्पूच्या काळार तांकां बंदीवन करून व्हरता आसतना तांणी क्रिस्तांव भावार्थ सांडूंक ना. आमची मलगडी सांगताली, तांकां टिप्पूच्या शिपायांनी धरून व्हरता आसतना हातांत कोंतकण घेवन तेर्स म्हणटाले आनी तो जावन आसा भावार्थ, तो जावन आसा नीज भावार्थ. आनी त्याच आमच्या पुर्वजां तावन आमी हरी एकले आयिल्ले आनी आमचे थंय तोच भावार्थ आसूंक जाय. कित्याक आमकां हरी एकी आसा, इगर्ज आसा, मागणें आसा, तेर्स आसा, कुटुंबांत मागणें आसा, हरी एकी मेळटा. आज आमचो भावार्थ कसो आसा. कोविड-19 वरवीं एवकरिस्ताचें बलिदान ह्या दिसा थोड्या दिसां पयलें बंद आशिल्लें आनी ह्या दिसांनी तें आरंभ जालां. ह्या वेळार एकलो मलगडो मनीस तो म्हणटा, म्हज्या घरांत आमी दोगांत आसची आनी आमी दोगांय सिनियर सिटीजन. आमकां घरा कितेंय जाय जाल्यार आमी भायर वचून हाडून येता, मार्केटीक वेता, खंय शॉपाक जाय जाल्यार शॉपाक वेता. पूण मिसाच्या बलिदानाक येता आसतना सिनियर सिटीजनांक अवकाश ना, 60 आनी 5 वर्सां वयल्यांक अवकाश ना.
म्हजे लागीं ताणें विचारलें सवाल इतलेंच, फादर, जर हांव जेजूक भेटोवंक आयलो, एवकरिस्ताच्या बलिदानांत हांव भाग घेतलो जाल्यार जेजू म्हाका सांडून घालीत गी. कश्टांचे सवाल संवाप दिवंक कश्ट खंडी जावनी ताचो भावार्थ जावन आसलो. जर हांव मिसांव वचोन जाल्यार एवकरिस्ताच्या बलिदानांत हांव भाग घेन जाल्यार जेजू म्हाका खंडीत जावनी सांडून घालचो ना. हो जावन आसलो ताचो भावार्थ. होच जाय जे आमचो हर एकल्यांचो भावार्थ. ह्या दिसांनी आमी सॉलॉरेन्साक मान करन जायते नोवेनां करता, ताच्या पुणशेताक आमी भेट दिता. जर आमचे ते सॉलॉरेन्सा बरी संपूर्ण भावार्थ, अस्कत भावार्थ न्हय, या इल्लोसो भावार्थ न्हय, संपूर्ण भावार्थ जेजू थंय ना जाल्यार हो एक अवकाश. ह्या नोवेना दळा आमचो भावार्थ घट करूंक, आमचो भावार्थ संपूर्ण करूंक, जेजूचे दिश्ट दवरून त्या वाटांनी आमी चलोवंक. जर आमी आमच्या भावार्थान घट रावता जाल्यार आमकां ताचें इनाम खंडीत जावनी चुकचें ना. सॉलॉरेन्साक आजुनी तें इनाम मेळ्ळां आनी आमकां मेळटलेंच तें खंडीत. भावार्थाक आमी साक्ष दिता आसतना आमचेर कश्ट येतात, पूण कश्ट ते जेजूक आमी सोडया, ताचेर आमी दिश्ट दवरया आनी खंडीत जावन तो आमकां सांडून घालचो ना. तर एवकरिस्तांतलो जेजू आज आमच्या काळजांत येता आसतना आमी मागया शिसां बरी ताच्या सुमया आमचो भावार्थ तूं वाडय. आमचो भावार्थ आमी विचारुया. सत्मंता देवाक, सरपदवेदार बापाक, सर्गांनी प्रितमेच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भे संभोवलो, ओंकार मुरयेंतान जल्मलो, पोंस पिलाताकाल ताणें कस असले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, सर्गार चडलो, सर पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तां जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुनसबी करूंक येतलो. सत्मंता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें मोगसाणें, कुडीचें जिवंतपण, ससनाचें जिवीत. आमेन. आमची सर्व मागणी सर्वेस्परा देवा मुखार दवरया आनी ताचो आदार भावार्थाच्या प्रार्थना मुखांतर आमी मागून घेवया. मोगाळा बापा, पवित्र सभेच्या वडिलांनी एवकरिस्ता वरवीं पोशीत जावन तांच्या भावार्थान घट जावन तांचे तबेन दिल्ल्या शेळयांची जतन घेवंक तुजी दैवी कृपा लाभय म्हण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या भारत देशान सर राजकीय मुखेल्यांनी आनी अधिकाऱ्यांनी राष्ट्राच्या परजेच्या हितापासत वावरूंक आनी सर धर्म आनी वर्गाच्या लोकां मदें एकवट हाडूंक वावरीशें कर म्हण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. समस्ये, सलवणी, निराशा उपजाताना आमचो संपूर्ण भावार्थ तुजेर दवरूंक आनी तुजे कुशे प्रमाणे जियोंक आमकां तुज्या कृपेन भर म्हण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. कोरोना पिडेक वळख जाल्ल्या आमच्या भावा भयणींक गूण कर म्हण मागता आसतना ह्या पिडेक वळख जाल्ल्यांची लागशिल्ल्यान सेवा करच्या डाक्तेर आनी नर्सांक तुज्या आशिर्वादांनी भर म्हण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. ह्या बझिलिकाची भेटकन सालोरेसा मारिफात तुजे लागीं मागोवंक आनी तुका अर्गां दिवंक येवच्या सर भक्तिकांक आनी यात्रिकांक तुज्या विसनार बेसावांनी भर. हांगासर जावच्या अभिवृद्धेच्या कामां खातीर दान दिवच्या दानींचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. एकडे बर आमच्या खासगी गरजां खातीर आमी मागया. सर्गींचे भोवमंगळा बापा, तुज्या पांयां तेळा दवरली सर्व आमची मागणी तूं मानून घे आनी आमकां आमच्या जिवितांत कितें गरज आसा तें हर एके तुज्या पुता जेजू मुखार तूं आमकां फावो कर.
या आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया मारिफात. आमेन. स्वीकार कर बाबा काणिको आमच्यो, भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो. स्वीकार कर बाबा काणिको आमच्यो, भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो. मुंडो आनी वाळहान विदेशी आयल्या, दिनवाशी काळजान त्यो तुका अर्पितां. आमकां सामी तुका काणीक सावन दिता, स्वादीक मोगान तुज्या जियोंक आशेतां. स्वीकार कर बाबा काणिको आमच्यो, भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो. स्वीकार कर बाबा काणिको आमच्यो, भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो. म्हज्या भाऊ भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदारा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्रच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव. प्रितीच्या बापा, तुज्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून भाग्यवंत लोरेस जमनीन तूं ओंपलेल्या गोवांच्या कणा परी आपल्या जिवाची ह्या संवसारार पर्वा करिनासतना रक्तसाक्षाच्या मरणा वरवीं महिमेवन जालो आनी पवित्र सभेक सुबाम पीक दिवंक पावलो. ह्या समानान आमी संवसाराचे सोडवणे पासून आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवंक दिता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसो. आमची काळसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराते उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. वैरशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वांतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सा लॉरेन्स तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलोवन आनी आपलें रगत व्हारून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमच्या सक्तकायेंत क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं तुजें बोळ संपूर्ण नायेन परजळटा. देखून सर्गीच्या देवदूतां संगती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्गानी संसार भरल्या तुज्या वैभवान. फूल सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराची नावी येता ताका जय. फूल सर्गी तुका जय जय. फूल सर्गी तुका जय जय. बापा, खरेंच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरून सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसून समर्पोवची. तेच परींच्या वाणजत ताणें काल्स घेतली
तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हंतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्ने कररचें रगत पातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस मनशां बसोत तें वारोवतले, हे म्हज्या उगडासाक करात. बवर्त सोगोट परगटोफ्यान जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उपदास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही चडवणेची कालसो तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा, अख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उपदास कर आनी फ्रांसीस आमचे भगिवन बापा, जेराल्ड आयजक आमचे गुळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर चिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे जगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत कमळ पळोवंक फोव कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकवार मरये देवाचे माय संगती, ती सपती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत धर्मदूता, भाग्यवंत लॉरेन्स आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गवूंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सरवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सुडवंदराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थना संगता आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सगळ्यात जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींचें बाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बुरवोशन येतरेकतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतेन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटय. कित्याक रसवडकी पदवी आनी महिमा तुजे ससनाच्या ससनाक. सुमये जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण ज्या पवित्र सभेच्या बोवार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी रजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. मोगाचो गुर्तू जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय, आमची काकूत कर. देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय, आमची काकूत कर. देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय, आमकां शांती दी. पळया, ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जिवणाक आपण लबल्ली आमी सर्व सुभागी. सोम्या, तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली.
आत्मीक कुमगाराचें विधान. मोगळा जेजू, तूं भोव पवीस सक्रामेंतान खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवीस सक्रामेंतान घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदेंकच हांवें वेगळासार जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. जेजू, तू ये मुझे थंय काळजांत प्रकाश वांक जिवितांतलो काळोख निवराय दैवीक सक्तीन वाग. जेवण ते सर्गींचे आत्मीक घटाय दिवचे बोरते हे भाग मोचे काळजांत तुका सेवचे. जेवण ते सर्गींचे आत्मीक घटाय दिवचे बोरते हे भाग मोचे काळजांत तुका सेवचे. तरी जेजू, दुलोप जेजू, उंड्या रुपार काळजांत राव. जेजू, जेजू, तू ये मुझे थंय काळजांत प्रकाश वांक जिवितांतलो काळोख निवराय दैवीक सक्तीन वाग. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतिल्ल्या प्रितीमोगाच्या जेवणा वरवीं भगवंत लॉरेसाच्या काळजा परी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भाव भयणीच्या कश्टांत हाल उपाद्र्यांक उगड आनी तांच्या गरजांक पावोवंक आमचे हात पाय सुटसुडीत कर. गरिबांचे आनी अनीत भोगतेल्यांचे हक्क राखूंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्का पासत कश्ट मरण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांव फी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोफे आसूं तुमचे सवे आसो आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रोत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवंत लोरेसा पात्रोन सांता दैरादिक जेजूच्या मार्तीर भक्ता आदार तुजो सोदून आयल्या मजत तुजी मागोंक आयल्या दुबळ्या धाकट्यांक घुमो करच्या गरजेवंतांक आदार दिवच्या ये मोगाळ सालो रेसा.
Lorenzac magne. Ezeton martira San Lorenza, तरण्या प्रायरस बवडता खातीर कठीण कस संजीव दिल्ल्या आयकमचे कालते मागणे वरक्या पातळीन आमी तुजे सरशीन आयल्या जिवो बवाडत तीर बरवसो देवासो आनी आमच्या पेल्यासो खरो मोग आमकां जोड दी आमच्या बेसांग सरी जावन निस्कळपण आमचे थंय परजळशें कर आमच्या सर आत्मीक आनी संवसारी वडिलांतय खालतेपण आमी दाखयशें कर दुबळ्या धाकट्यांक पिडे शिडे आनी कश्टान वरांत आसलेल्यांक आमच्या संदर्भा प्रमाणे आमी पावाशें कर अनबावडत्यांक आनी बावडतान शेळिल्ल्यांक सर्गीचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळाशी कर तुजे बळदेक मजतीन देवाचे राज संवसारार विस्तरून दी आमच्या कुडयेत्म्याच्या सर गरजांनी तूं आमकां पाव प्रत्येक जावन एक घडीभर आमी मावन रावून आमच्यो कसकी गरजो सालोरेन्सावची दवरया जी कोणें आमचे लागीं मागोवंक सांगलां तांचोय ह्या घडये उडास काडया. शेकी बवडताप्रमाणे बरी क्रिस्तांव जिणी जीवन बागी मरण मरून सरगार तुजे सांगाता ससना देवा होगळसूंचे बाग आमकां सोमेस्तांक फावो कर. आमेन. आमच्या बापा सिरगींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सा लॉरेन्स मार्तेरा आम पसत विनाते कर क्रिस्ताच्या बसण्याक आमी फौजोवच्या खातीर प्रार्थुया. ये सर्व पदवेदारा देवा भगवंत लॉरेन्सान आपल्या वळवळ्यांच्या उज्याचेर जैत वरशें तुवें केलें आमच्या अवगुणांची केंडां आमी पालवयशीं कर म्हण आमी लालेवन मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. पिडेस्तांचेर मागणे सुम्याच्या नवी आमचो आदार ताणे रचला सर्ग आनी संवसार सोम्या दयेन आयक म्हजें मागणे आनी म्हजी भोव तुजे सरशी पावों दी. सोमी तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसो. प्रार्थुया. सर्व पदवेदारांनी ससण देवा तुजे गुण करचे सकत पिडेस्त कुडींनी वतून कश्टोंच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचे तूं दयाळ दिश्ट घाल. पातकाक शिक्षा जावन रेवडलेल्या सर्व बानपासांतलें तांकां सोडय. मोतीची आनी कुडीची सर्व दूख तांचे तावन पयस कर. तुज्या गणित काकुळतीचेर पात येवन आयलेल्यांक तांकां तुज्या भक्तां सालोरेसाच्या प्रत्येक मजतीन कुडयेत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या बजलिकांत तुज्या दैवीक सहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळें म्हणली ददुस्काय तांची जावं दी. अशें शांती जोडलेली ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकोवणे आनी देखी प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेपण प्रसारीत करी भक्तिवंतां जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचें भाग तांकां फावो कर क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे रवो आनी तुमचे संरक्षण करूं. आमेन. तुमचे भितर तो रवो आनी तुमकां सांबाळूं. आमेन. तुमचे मुखल्यान तो रवो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रवो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रवो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. आमेन. आनी सर्व पदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवो आनी सदां काळ रावो. आमेन.
जेजूच्या क्रिस्ता मोगान जीवर पिल्ल्यार साक्षी करया दुबळ्या धाकट्यांच्या निजादारा कष्टा विघ्नांत वाट दाखोवच्या दयाळ संता नामान नामान करता तुका पात्रून आमच्या भोवमोगाळा वंदन दिता तुका उपकार तुझे नियाळून सदा नामान नामान करता तुका पात्रून आमच्या भोवमोगाळा वंदन दिता तुका उपकार तुझे नियाळून सदा मोगाळ पुत्रा सोवे अंगवार मोरी आशीर्वाद दिव आमकां भगवंत कुर्साचे कुरवे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.